मतदारसंघां भितर आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच म्हजे प्रयत्नांतल्यान आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट त्या वेळेले आदरणीय पियुष गोयलजी हाणें आमकां एक फंड्स सँक्शन केल्ले अबावट 10 crores फॉर एस्टॅब्लिशींग हँडीक्राफ्टाच्या मार्फत आमचे जे ट्रायबल हे आसात भाव आसात तांकां ती एक कुणबी विलेज म्हणून केल्ली ज्या जाग्याचेर आमचे ट्रायबल प्रोड्यूस आसा ताचें एग्जिबिशन जातलें मार्केटींग जातलें ताचें ट्रेनींग जातलें ताचें वर्कशॉप जातले एंड दॅट वूड बी वन ऑफ दी टुरिस्टीक एट्रॅक्शन्स म्हणजे ज्या जाग्यार एखादी कुणबी साडी जातले कुणबी जॅकेट जातले किंवा जे आमचे ट्रायबल भाव कितेंय प्रोड्यूस करतात. For past 15 days the work is stopped because some of their bills are pending and contractor has said that ताजे कडेन जी हें आशिल्ली म्हणजे सोर्सीस आशिल्ले काबार जाले. So we will immediately I have spoken to the Honorable Chief Minister. Chief Minister said that we will provide them the funds. 90% of the work is done and even if you go today you will come to know the depth of it and intention behind it and how that we will benefit the tribal community to represent तांचे कल्चर आसा हें जावपा खातीर बऱ्या पडटा. जाय जाल्यार within 3 months we can finish off everything and come out for opening. So this is 90% of the work is completed. Now say building civil works have been completed. Now ताका पेंटिंग करपाचें आनी ताका डेकोरेट करपाचें ब्युटिफाय करपाचें ती प्लांटिंग करपाचें कळ्ळें न्ही म्हणजे ओन्ली ब्युटिफिकेशन पार्ट इज लेफ्ट. रेस्ट ऑल दी सिवील वर्क्स कंपाउंड सिवील वर्क रोड्स मागीर थंय पाथ्स एवरीथींग इज डन. आय एम रेग्युलरली टेकिंग द रिव्यू ऑफ दीस प्रोजेक्ट. Every 15 days I go there and see the progress and that is how it has come to the completion.